100 रुपये गेलाय आज लोकांना 20 रुपये एक किती कसले पैसे गेले स्लिप घे पहा ते काल 100 रुपये गेलाय आणि आज 20 रुपये गेलाय हाऊस टॅक्स ना मग हाऊस टॅक्स होऊन नाव ना मग हाऊस टॅक्स हा बट ते आमच्या नावाचे ना मग 100 रुपीज आणि कोणाक हाऊस टॅक्साचे ते नावार आहा ते 20 रुपीज बट आज तेमी सगळ्याले 20 रुपीज गेला 100 रुपीज गेल ना पहिले तो इच्छा तुमकां सगळ्या हजार गव्हर्मेंटा पयशे कित्याक खाताय काय काम ना ते कोण करना काम ना आमकां आनी आमी कामाकूय वचनाय आमी कोण कामाकूय आतां आपयनाय आणि हे लाइनी रावताय दिस इज द थर्ड डे आई एम स्टैंडिंग इन द लाइन प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे टाइम में एक ये रूल्स नहीं बनाना चाहिए थोड़ा बीमारी कम होने दो तब ये जाके बनाना चाहिए रूल्स अभी इस टाइम में बना के इतना पब्लिक देखो जम के उठा है कुछ हो गया तो कौन ये करता है गवर्नमेंट बोलता है उधर पैसा भरो इधर पैसा भरो गए तो ऐसा बीमारी होकर कौन रिस्क लेता है अभी सर्टिफिकेट निकालने को आया ना इनकम हाँ इनकम निकालने के लिए भेजा है कभी वही तो कभी लास्ट डेट कभी है भरने का लास्ट पता नहीं लेकिन लोग आए हैं करने के लिए स्टार्ट किया बनने भी आए हैं आज हांगा ही हाऊसवायफाची इनकम सर्टिफिकेट व्हरपाक गर्दी जाल्ली आसा कालच्यान पयरच्यानूच म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीक कलेक्टरान ऑथॉरिटी दिली की तुमी दिवची म्हणून त्याच्या पयलीं कलेक्टर दिताले पण 8 दीस तेंच्यांनीय दिवना ताका लागून सगळी लोकांनी जी फॉर्मां बी रेडी केली ती आयज हांगा सगळी गर्दी जाल्ली आसा आनी सरकारा कडेन म्हाजी इतली विनवणी की तुमी एक 2 म्हयने तरी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ती हाऊसवायफ स्कीम आहा ती आनी 2 म्हयने तांकां एप्लाय करपाक दिवची जी 31st डेडलायन दिल्ली आसा सर्टिफिकेट दिवपाक सर्टिफिकेट ती 2 महिने वाडोवपाची मातशें ही जी लायन आहा ती मेन सगळे कन्फ्यूज केला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट कित्याक लास्ट डे जी इश्यू आहा न्हय लायफ सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करपा जाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ती जावन आहा 31 ऑक्टोबर ती तेंच्यांनी हे नोटिफिकेशन चेंज करतना ऑक्टोबर बिफोर कोवीड इश्यू जावच्या पयलीं फेब्रुवारीन मामलेदाराक इश्यू केल्ले की इनकम सर्टिफिकेट दी म्हणून 90% मामलेदारांनी इश्यूच करूंक ना इनकम सर्टिफिकेट ते आपल्याचे रिस्क घेवपाक जाय पयलीं आमी म्युन्सिपालिटी जाता तशेंच आतां ह्या 2 दीस जाले ते काडले आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या हेजे तकलेर घातला म्युन्सिपालिटी तकलेर घातला आनी 2 दीस उरले आतां इश्यू करपाक 31st लास्ट डेट इनकम सर्टिफिकेट आनी लायफ सर्टिफिकेट इश्यू करपाक ह्या बायलांक मामलेदारान ते तशेंच जाता ती चेअरमॅन आसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ती सदांच लेडीज आसता तिका बायलांचे जे कितें त्रास जाता ते तिका कळपाक जाय आसलें काडले रोकडेच दिले आनी त्या मुखार टायम गेलो तशें जायना रोकडेच इश्यू जायना कमी कमी 4-5 दीस वयता हांव मागता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन की 31st जी ऑक्टोबर आहा ती आनी 2-3 म्हयने मायज करचे आनी ती सबमीट करची इनकम सर्टिफिकेट काडपाक लागून बरीचशी गर्दी दिसली सो ते कितें सिम्प्लिफाय करपाक कितें प्रोसिजर केला दिस इज अ स्कीम ग्री अंडर स्कीम वेरीन द इनकम ऑफ एनी पर्सन शूड बी लेस दॅन 3 lakhs अशी गव्हर्मेंटान स्कीम केला आणि ती ही स्कीम पयली इनकम सर्टिफिकेट वॉज इश्यूड बाय द रिस्पेक्टीव मामलतदार ऑर पंचायत पूण नाव रिसेंटली 2-3 days जाले ते आतां पंचायतांनी म्युन्सिपालिटीक हांगा दिल्या पयलीं मामलतदार करतालो इश्यू आतां न्यू रिसेंटली 2 दीस जाले ऑर्डर येयल्या तेजे प्रमाणे म्युन्सिपालिटी दिवपाची सो देर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस टू इश्यू आनी आय हॅव सिम्प्लिफायड द प्रोसिजर आय हॅव मेड द पर्सन गिव मी एन अंडरटेकिंग and any certificate कितें तरी रेशन कार्ड कितें तरी any document based on that I am issuing the income certificate and तेजे I have written that this certificate is issued based on the documents produced by the applicant and if there is any thing the party has to be responsible because at a short time we cannot do inquiry and give certificates कालची आमी 200 काल इनकम इश्यू केले सो विदिन शॉर्ट पिरियड वी कॅनॉट इन्क्वायरी करू बट तरी असं नाही काउंटर ओपन केला 2 स्टाफ एक्स्ट्रा स्टाफ गेले आणि वी आर इश्यूइंग ऑन द स्पॉट सीपी इनकम सर्टिफिकेट लागून हांगा गर्दी जाल्या आनी हांगा सोशल डिस्टन्सिंग सुद्दां पळोवपाक मेळना अरे इनकम सर्टिफिकेट कलेक्टरान दिताली सडनली तेंच्यांनी काडले आनी आतां म्युन्सिपालिटीन दिवपाचें म्हणून केलां ते बी आतां तितले भितर तेंचो गॅप जोरला सो क्रावड खूब जाला आनी दुसरें म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलां फ्रायडे 31st लास्ट म्हणून 31st लास्ट जाल्यार कशें जातलें आमी आयज कितें केलां एक्स्ट्रा एडिशनल स्टाफ घालून सगळें सारकें केलां तरी आसतना लोक आयकना क्रावड भरपूर आहा हांव मागता गव्हर्मेंटांनी आनी 2 म्हयने तरी वाडोवचें म्हणून कित्याक फ्रायडे म्हटल्यार कशेंच क्लियर जावपा ना लोकांचें आनी ते सिनियर सिटीजनाचे सुद्दां आतां एकट्या म्हयन्याक तेंचे आसा तेंचें मातशें वाडोवपाचें कित्याक जुप्प करून इतलें सामकें दिवपाकूच जावपा ना स्टाफ आसूं कितें
इतलो गर्दी करता पॅन्डेमीक चालू आसून सुद्दां लोक असो पब्लीक समजता सेक्युरिटीचे आयकनासतना भितर सरता आनी बायलां आसता की तूं कांय करपाक जायना सो मागता की 2-3 म्हयने तरी वाडोवपाचें